सगल्यांक तुमकां दी बरो दीस दिवं. आयच्या मिसांत आमी केरीत भाशेन मागतल्या मारिया इमाकुलाद समुदाय रेजिडेन्सी रेजिना मुंदी हांगासर रावतले सगळे आमची भावां भयणां देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागुया. तशेंच मागुया आयज आमची जायतीं भावां भयणां सांकवाड हांगासर केरीत भाशेन ही यात्रा करतात. देवान जायतीं आमची आवय बापूय आसात, निराशे आसात, तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमच्या तरणाट्यांक जीं आयज थंय जमा जाल्यान तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक. आमच्या फिरगोजीच्या तरणाट्या खातीर आमी मागुया. देवान तांकां आपली वायट संवयो सोडून दिवंक, विकाडी वखदांक जायते आमचे तरणाटे जे लोबदल्यात तांणी सोडून दिवंक. एडिक्टेड टू ड्रग्स हे आमच्या गांवांत चलता. किरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांनी ताचेर झूज मांडूंक आनी तें सोडून दिवंक तांचे खातीर मागुया. जायते आमचे तरणाटी किरीत भाशेन दुसऱ्या वायटव्या वस्तूंक आनी बोलयेक सांपडल्यात. आज आमी जेजूच्या ह्या ताळण्याचेर नियाळटना आमचे तरणाटे तसल्या ताळण्याक पडों जावन तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया आमची भावां भयणां जीं भुरगीं नासतना कोश्टवतात तांकां भुरग्यांचें देणें फावो कर म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, आयज प्राचीत कालाच्या पयल्या आयतारा आमच्या 2 प्रांतांत चलपाचे यात्रेंत आमी वांटो घेताव. 3 तोरेन ही यात्रा आयज आमी चलताव. सांकवाल वो गांवचे इर्कोजेंत वो घरांत भोव सकाळीं उठून वो मोदयांनीर तावन जागरण करून गांवच्या वो कुटुंबाच्या वांगड्यां आनी यादनिकां माद्री भयणां बरोबर ही दोबाजीक यात्रेंत प्राचिताच्या आनी भावार्थाच्या मनान आमी चलून मागणें तेर्स करून गितां गावून आमी वांटो घेतला. यात्रेंत आमी चलतना आमी एकसुरी नात, पूण सहभागिलीपणान एक पवित्र सभा जावन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतांव. असलो आमचो अनुभव जाला. तशेंच आमचे यात्रेंत आमी पवित्रित्वेचो एकचार अनुभवलो. देखून आयच्या ह्या सेवा धर्माचो विशय आमचे यात्रेंत पवित्रित्वेच्या एकचारांत रावून सहभागिलीपणान आमचे मिसांव जिवया. देवाच्या उतरांतल्यान हो विशय नियाळून संतोसान मिसाचे बेटेंत वांटो घेवया. आनी बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत पातकाच्या ताळण्यांत पडून आमी आपस्वार्थी जाल्या. सहभागिलीपण म्हणजे कम्युनिटेरियन सगळ्यां बरोबर जिवंक जायते फावटी विसरता. आमचो कुटुंब आमी एक सहभागिलीपणान चलोवंक गरज. आमचे हो समुदाय हो सहभागिलीपणाचो जाता आसतना जायते फावटी स्वार्थीपण तातूंत आयलां, आपलेपण आयलां. हे वेळार आमच्या चुकीचें बोगसणें मागुया. पातकांचे ताळणेंत आमी झुजूंक आनी भोव करून जायते फावटी पातकाचे वंदावणीक आमी उदीक आनी उदीक ओडून गेल्या देखून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पुदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर.
Somia kaklutkut, somia kaklutkut, somia kaklutkut. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूत जेसू स्नान घेतो सोरोड्यांत गेलो. तुवें 40 दिसांच्या उपासान आनी देंवचाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतिवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेन दडवण करूंक आनी देंवचारा लागीं झुजूंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विस्वाशी रावंक आनी जैतिवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे आमकां बोड दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान पृथ्वीचे धुलींतलो मनशाक आकारलो. मागीर ताणें ताच्या नाकांत जिवाचो स्वास फुंकून घालो आनी असो मनीस जिवी रचना जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलोल्या एदेनांत एक बाग रोयली आनी तूंय ताणें आपणे रोसलोल्या मनशाक दवरलो. सर्वेस्परा देवान जमनींतलीं सगळे तरेची झाडां उपजयलीं. नदरेक भोव सोबीत आनी खावपाक स्वादीक फळांची बागेंत मोदेंच जिविताचें झाड आनी बरें आनी वायट वळखूंक जाणवाय दिता तें झाड आसलें. सर्वेस्परा देवान रचलोल्या सगल्या जनवारां परस अदीक नाडबुदीचो म्हणल्यार सोरोप आसलो. ताणें बायले लागीं विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याच झाडाचें फळ तुमी खावचें न्हय म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां कितें? बायलेन सोरपाक जबाब दिलो, बागेंतल्या झाडाचीं फळां आमच्यान खावूं येता, पूण बागे मोदें आसात तें झाडाच्या फळां विशीं देवान अशें म्हणलां, तुमी तें खावचें न्हय, ताका हात लेगून लावूं न्हय, नाजाल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सोरपान बायलेक म्हणलें, ना, तुमी कधींच मरची नात, पूण ज्या दिसा तुमी ती खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी बरें आनी वायट ओळखून तुमी देवा सारकीं जातोल्या. हें देव बरें जाणा. तें झाड खावपाक स्वादीक फळांचें आनी नदरेक सोबीत आनी जाणवाय दिता देखून आशेवपाचें म्हूण बायलेक दिसून आयलें. देखून तिणें ताचें फळ काडून केलें. आपणा बरोबर आसलोल्या आपल्या घोवाकूय तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. तेन्ना दोगांयचे दोळे उगडले आनी आपूण विंगडी आसात म्हूण तांकां गमलें. देखून तांणी आपल्या पेंगटाक बांदपाक रुमडेचीं पानां विणलीं. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागतां. पोतून म्हणुया, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागतां. काकलूट सारा देवा, काकलूट करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें कोट दूं म्हाका नितळ तूं कोर. रेबडांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागतां. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हज्या मुखार देंवता.
तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच ओकमान केला. तुजे नोदरेत जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब: आमी पातकी सायबा, तुजी काकलूत मागता. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घोडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब: आमी पातकी सायबा, तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगून उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडाक करच्याक, म्हज्या ओंठार तूं घाल वाखाणेची उतरां. जबाब: आमी पातकी सायबा, तुजी काकलूत मागता. बागेंत पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, एका मनशा उदेशी पातक हे संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मोर, आनी अशें मोर सगल्या मनशां कळाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मोर रात चलयतालें. हें खरें जाल्यार ताच्या वन ओदीक फळादीक ही कुरपा आनी फुंक्याचें देणें. एकल्यात जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलेलें देणें घेतात तीं सगलीं पुण्यवंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्तांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें, तशेंच एका मनशाची पुण्यवंत कोडणी सोमेस्तांक जिवीत जोडून दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता. एकलो मनीस देवाक कालतो रावलो ना देखून सगळे मनीसकूळ पातकी जालें. तशेंच एकलो मनीस देवाक कालतो रावून सगलीं पुण्यवंत जातलीं. देवाचें उतोरें. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू मातेवा पोरमोणूय जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवचाराच्यान जेजूक नाडचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका अरोण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत तो एकदम भुकेलो. लागीं सरून नाट्टोल्यान अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातरांचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो परतीपाड केलो. पवित्र पुस्तकार आसा तें हें, उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मागीर देवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देवमंदिराच्या कोडसार ताका उबो केलो आनी अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगातान सोकला उडकी मार, कित्याक पवित्र पुस्तक अशें सांगता, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक ओवाळो दितलो आनी तुजो पांय एका वेळार फातराचेर आडूंक दुखोवना जावंक तो आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. जेजून जबाब दिवन म्हणलें, सर्वेस्परा तुज्या देवाक नाडूं नाये अशें पवित्र पुस्तक सांगता. त्या उपरांत
एका उंच दोंगरार ताका व्हरून देंवचारान संवसारांतल्यो सगल्यो राजवटक्यो आनी तांचो दबाजो ताका दाखयली आनी ताणें म्हणलें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगलें तुका दितलो. तेन्ना जेसून ताका असो परतीपाड केलो, पयस सर सैताना, कित्याक सर्वेस्परा तुज्या देवाकूच बोसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भक्ती करतलोय अशें पवित्र पुस्तक सांगता. शिकी देंवचा ताची सोशिलो कोडचोल्लो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी प्राचीत काळाच्या पयल्या आयतारान भितर सरता आनी आमी जाणो प्राचीत काळ म्हणटकूच आमकां 40 दिसांचो उपास आमी 40 दीस करता. तेन्ना आमी शिजेच्या बुधवाराक सुरू करता आनी रामाच्या आयताराक भावा भयणीनो आमी हो उपास सोंपयता. जाल्यार 40 आनी 6 दीस लागतात. 40 दीस कशे जाले उपासाचे, तातूंतले आमी 6 आयतार काडले जाल्यार 40 दीस आमकां मेळटात. आयताराच्या दिसाक आमकां उपास करूंक भावा भयणीनो तितले आमकां पवित्र सभा उलो मारिना, पूण हेर दीस 40 दीस आमी उपास करूंक गरज. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचेर आनी आयच्या दोनूय वाचपांचेर नियाळ करची न्हू आदी बारका जेजू त्रेजा, आमी म्हणटा तिका ट्रिजा ऑफ चायल्ड जिजस, सेंट ट्रिजा ऑफ चायल्ड जिजस, ही देवाच्या मोगान आपले आपोणे सोदून काडूंक ती प्रयत्न करता. आनी एका दिसाक जशी ती पवित्र पुस्तक वाचता, भाग्योन पावलो कोरींतकारांक बरयलेले 13व्या आवेस्वरांत तिका पयले चिटीन, कोरींतकारांक बरयलेले पयले चिटीन 13व्या आवेस्वरांत तिका ह्यो वोडी मेळटात, मोग दिवंक, मोग करूंक आनी मोग घेवंक तुवें प्रयत्न करूंक गरजेचो. आनी भाव भयणीनो, आपल्या जिवितान मोग दुसऱ्यांक दिवंक, मोग दुसऱ्यांचो घेवंक आनी मोग करूंक ती आपल्या जिवितान वावुरता. तिका टीबीचें दुयेंस आसता, तरी पूण आपल्या मोठांत भितर क्लॉयस्टर्ड कामल कशी ती जियेता आसतना आपूण आपलो वाव दिसपोटी आपल्याक दिता तो करतात. जायते फावटी तिका चाल तो वावर दिनासले, कोश्टांचो वावर तिका दूड कोंताक येनासलो, तरी पूण आख्या घरान तिका सान मारची पडटाली. जायते फावटी तिका वावर दुसरो आसतालो जो तिका बरो न्हय आसलो, तरी पूण हो सगलो वावर देवाच्या मोगान ती करताली. आपल्या मोठान जियेता आसतना आपल्या वांगड्या बरोबर अदीक आनी अदीक तांचो मोग करूंक ती वावुरताली. ती खेणटाली, तिका किकोन करताली, तिका जायते फावटी ती बरी लेखी नासली, तरी पूण सगल्यांचो आस्त्या मुखामोडान ती मोग करताली. आनी अशें करता आसतना देवान आपल्याक दिल्ली आज्ञा आपल्या आपोणे बरे तरेन जिवंक, दुसऱ्यां बरोबर एकचारान जिवंक, सहभागिलीपणान आपलें जिवीत सारूंक ती मिसावांत आसलेल्या पाद्रीक हे आपले कोश्ट भेटयता. आनी हाका लागून आज तिका आमी मिसावांच्या आसलेल्या सगल्या आमच्या वावराड्यांचो, पाद्रीचो पात्रोन म्हणून आमी तिका पाचारता. शी इज अ पेट्रन ऑफ ऑल दोज ऑफ वर्किंग इन द मिशन्स. भयणीनो, आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां आनी काय बरें हें वाचप आमकां मेळटा. देवान मनशाक रचलो आनी मनशाक आपल्या ह्या सगल्या वस्तूचो दायजी ताणें केलो. मनशाक ताणें सगलें बरे तरेन ताका दिलें आनी ताच्या जिवितान ताणें बरी एके एदनांत म्हणटात ती इडन, हातून ही बाग आसली, तातूंत मनशाक दवरलो. आदाव आनी एव आमचे पुर्वज आवय बापूय. आनी अशें दवरता आसतना देवान तांकां सांगलें, एक रूख आसा, ताचे तुमी ह्या झाडाक हे जिविताचे बागेंत मोदेंच आसा, तें जिविताचें झाड बरें आनी वायट ओळखूंक तुमकां जाणवाय दिता खरी. तुवें झाड आसा, ताचें फळ न्हय म्हूण ताका तुमी हात लावची नात. आनी भावा भयणीनो, आदाव आनी एव आपलें जिवीत जियेताले, पूण तो त्याच वेळार थंयसर नाडबुदीचो सेरपेंत पावलो, सैतान थंयसर पावलो आनी ह्या सैतानान एवेक पयले सुवातेर ताळणेन घातली. आनी ताळणेन घालतना ताणें एवेक विचारलें, देवान तुमकां कितें सांगलां? देवान आमकां सगलें ह्या आसा तितले वस्तूंचें खावंक सांगलां, पूण
एकाच झाडाक देवान म्हणल्यार हात लायनाकात, ताची फळां सुद्दां तुमी खायनाकात. तुमी ते खावं नये, ताका हात लेगून लावू नये, नाजाल्यार तुमी मरतल्यात अशें देवान आमकां सांगलां. ही आज्ञा पाळूंक आमी हांगासर आसाव. आनी भाऊ भयणीनो, नाडबुदीच्या सोरपान तिका म्हणलें, ना तुमी कधीच मोरची नात, पूण जे दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले. बरें आनी वायट तुमी ओळखूंक आनी देवा सारकी तुमी जातल्यात हें देव बरें जाणा. भाऊ भयणीनो, गर्व तांचे भितर सैतान तांकां दिता. भितरल्या भितर देवा सारकी जावंक ती येवजितात. आपूण आपल्या जिवितान देवान दिल्ली सोबीत सुंदर बाग मनीस विसरता आनी हाका लागून ती अशी म्हणटात, अशें म्हणटा, तें झाड खावपाक स्वादीक फळांचें. स्वादीक देवाक दिल्ली वस्त मनशाक बाबा भयण्यो आनीक पुरो न्हय. जायते फावटी मनशाक आनीक जाय वस्तू. देवान दिल्ली वस्त मनशाक थावे न्हय, मनशाक आनीक आशा वस्तूंची. उपरांत तो म्हणटा, नोदरेक सोबीत देव दिता त्यो सगल्यो बऱ्यो वस्तू भाव भयणो, पूण मनीस आपणाक जाय ते भाशेन स्वार्थीपणान वस्तू सोदून काडटा. म्हणटूच नोदरेक सोबीत अशें सजमता आनी जाणवाय दिता देखून आशेपाचें म्हूण बायलेक दिसून आयलें. जाणवाय दिता तें आशेपाचें हें झाडाचो फळ म्हूण ती समजून. भाऊ भयणो, जाणवाय सगळी देवा हातान येता. मनीस आपले वस्तूंगी जाणवाय घेता खरो, पूण ही जाणवाय जर देव दिनासलो मनशाक मेळची नासली. एक दिसलें आपल्याक ह्या रुखाचें फळ खाल्या उपरांत आपल्याक उदीक जाणवाय येतली, बरें आनी वायट कितें तें हांव समजूंक पावतलें. हाका लागून तें फळ ती आपूण खाता आनी आपल्या पुतीक आदावांकूय ती दिता. अशें देवान दिल्ली आज्ञा ती मोडटात, गर्वान बोलतात, देवा सारकी ती जावंक पावतात आनी बाबा भयण्यो, देवा सारकी जावंक ती उजितात तेन्ना आपूण खाला पडटात, पातकान ती पडटात. आपूण विंगडी आसात म्हूण तांकां गमता आनी पातोक ती आदरतात. दुसरें वाचप बाग्यूंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिठींतलें वाचप आमी आयकता आनी थंयसर आमकां मेळटा, आदल्या आदावान तर पातक केलें जाल्यार नव्या आदावान बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक आपल्या कोश्टा मरणा उदेशी आमकां ताणें नवें जिवीत दिलें आनी पुनर्जिवनपणाचें दायजे आमकां केलें. हेंच जेजू करूंक ह्या संवसारांत आयलो म्हूण बाग्यूंत पावलू रोमकारांक बरोवन आमकां सांगता. हाचें शुभ वर्तमान आमकां काय बरें भाव भयणो, जेजूच्या 40 दीस आनी 40 रात तातूंत 3 ताळण्यो सैतान जेजूक नाडटा ते आमकां मेळटा. पयले सुवातेर पयली ताळणी जेजूक नाडटा ती देंवचार अशें म्हणटा. थंयसर तो येता आनी म्हणटा, नाटोल्यान ताका अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातरांचे उंडे जावंक आज्ञा कर. कमांड दी स्टोन्स टू बी ब्रेड. भाऊ भयणीनो, 40 दीस 40 रात जेजू उपास करतालो. मनीस तो जावन आसलो, भुकेलो, कोश्टवलो, तरी पुत्यान बाबा भयणीनो देवाची आज्ञा पाळूंक विसरलो ना. देवाची कुशी पाडूंक थंयसर तो तयार आसलो. आनी बाबा भयणीनो, आपल्या मागण्यांत अदीक तीर रावन ताणें सैतानाक असो जबाब दिलो. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, उंड्याच वरवींनूय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस येता. तुका आनी म्हाका आज बाबा भयणीनो विचार जेजू करता, खरेंच आमचें पोट आमचो देव जाला काय? तुका आनी म्हाका जेजू आज विचार करता, आमच्या पोटाक लागून आमी नाडबुदीचे मनीस जाल्या काय? आमच्या पोटाक लागून घोडेक आमी आडगां करून आमचें पोट भरता काय? वो आमी मेहनतीन देवान दिल्ली वस्तू आमी वावरून आमचें पोट भरता. कोश्टांतल्यान आमी वावर करून आमच्या पोटाची भूक मारता. आमचें पोट आमी देव केला जाल्यार आमकां विचारायचे दिसा. भाऊ भयणीनो, जेन्ना पोरजा इस्रायल पोरजा अरोण्यांत 40 वर्सां कोश्टवतालीं
तेन्ना बाबा भयणींनो देवाचे ती गुणगुणूंक लागली आनी मोजेसाक म्हणूंक लागली, कित्याक तुवें आमकां अरोण्यांत हाडल्यात आनी सोडल्यात. आनी देवान बाबा भयणींनो स्वर्गांतल्यान माना दिवन तांकां दिलो. 40 दीस 40 राती जेजू कोश्टवलो, दाखोड करता मनीस तो जावन आसलो. पूण आपले देव सोयम ताणें विसरूंक ना. हाका लागून पयली ताळणी सैतानान ताका दिली तेन्ना ते ताळणीचेर झुजूंक बाबा भयणींनो ताणें आपलो अधिकार दाखयलो. दुसरी ताळणी ताका देवचारान दिली ती जावन आसा, ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कोडसार ताका उबो केलो. ऑन द पिनेकल ऑफ द टेम्पल बाबा भयणींनो वयर ताका उबो केलो आनी ताका अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगातान सोकला उडकी मार. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता, ही वील सेंड हीज एंजल्स and he will not allow any of your bones to be touched nor to be harmed. बाबा भयणींनो काय बरी उतरां. तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक ओवाडो दितलो आनी तुजो पांय एका वेळार फातराचेर आडलून दुखोवना जावंक तो आपल्या हातांनी तुका उखलून धरतले. देवदूत तुका उखलून धरतले, तुका कांयच करूंक दिवचे नात. ही देवाची परिक्षा तूं कर. आनी बाबा भयण हे ताळणेक जेजू ही उतरां म्हणटा. जेजून जाबाब दिवन म्हणलो, सर्वेस्परा तुज्या देवाक नाडू नये, अशें पवित्र पुस्तक सांगता. बाबा भयणो ह्याच उतरांनी आज तुका आनी म्हाका एक विचार. आज आमची गिरेस्तकाय आसा ती आमी बरे तरेन वापुट्टाव जाल्यार आमकां विचार करुया. वा आमी नाडबुदीन एकठांय केल्ली गिरेस्तकाय आमी वायटव्या वस्तूंक वापुट्टाव जाय. जायते फावटी आमच्या ह्या अधिकाऱ्या उद्देशी आमचे गिरेस्तकाये उद्देशी दुसऱ्यांक आमी पिडापीड दिता, गोरवान भरून आमी धुमाडो दिता, दुसऱ्यांचे वायट आमी करता, दुसऱ्यांक वायट आमी येवजिता, जाल्यार आमकां विचार करुया. जेजून अशें जाबाब दिलो, सर्वेस्परा तुज्या देवाक नाडू नये. आमी कितले फावटी घडये देवाक आमच्या नाडबुदींतल्यान नाडटावंक जाय. कितले फावटी घडये गोरवान भरून देवाचेर आड आमी वेतावंक जाय. कितले फावटी घडये आमच्या पातका उद्देशी देव नासलेले परी आमी जियेतावंक जाय. तुका आनी म्हाका आयचे दिसा हो विचार. आनी शेवटाक भाऊन तिसरे पातक वो तिसरी नाडबुदीची वस्त देवचार जेजू करता ती जावन आसा ही. त्या उपरांत एक बोव उंच दोंगरा ताका व्हरून देवचारांत संवसारांतल्यो सगल्यो राजवटक्यो आनी तांचो दबाजो ताका दाखयली आनी ताका म्हणलें, सरपुटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगलें तुका दितलो. आय वील गिव यू एवरीथींग, जस्ट बाव डावन बिफोर मी. बाबा भयणीनो जेजून ताका असो परतीपाड केलो, पयस सर चोयताना, कित्याक सर्वेस्परा तुज्या देवाकूच बोसतलोय आनी ताच्या एकल्याची सेवा भक्ती करतलोय अशें पवी. यू शॅल लव द लॉर्ड एंड ओन्ली हिम शॅल यू अडोर. बाबा भयणीनो काय बरी उतरां. जायते फावटी देवाक बोसचे सुवातेर आमी आमच्या विचून काडलेल्या आमदारांक ते आमच्यो वस्तू करतात, आमकां बरें हाडटात, आमकां बरे नोकरी दितात, आमची कामां करतात म्हूण बाबा भयण आमी तांकां बोसता. आमी तांचे गुणगाण आमी सगल्याक सांगता. आमी जायते फावटी म्हणटा ते बरें करतात, कित्याक वायट आमी तांचे उलोवचे अशें आमकां दिसता. जायते फावटी बरें आसा ते सोडून नाडबुदी करतात तांचो आमी पाटलाव करता. नाडबुदी कोत्तेल्यांक वयर वयर आमी काडटा भावनो, कित्याक तांचे उद्देशी आमकां लॉच मेवता, तांचे उद्देशी आमची कामां जातात, ताणें आमकां फावोर केला अशें आमकां दिसता. कोणेच आमकां संवसारांत फावोर करूंक ना. सगल्यांनी सेवा करपाची भाव भयणीनो आज्ञा घेतल्या. सगल्यांनी ह्या समाजाची सेवा करतली म्हणून सोपूत घेतलेलो आसा. भाव भयणीनो आमी कशे तरेन देवाची आज्ञा ह्या संवसारांत पाडटा तो आमकां विचार करुया. अशें आमकां जेजू म्हणटा, सर्वेस्परा तुज्या देवाकूच बोसतलोय आनी ताची एकल्याची सेवा भक्ती तूं करतलोय. कितले फावटी म्हाका देव म्हज्या भावा भयणांची बो करून गरिबांची
भोव करून गरजेवंतांची, भोव करून पिडेंत आसलेल्यांची सेवा करूंक आमकां सोयीक दिता. आज भाव भयणीनो, आमी ह्या पयल्या आयतारान भितर सरतना 3 वस्तू गेल्या त्या शिंजेच्या बुधवाराक आमी नियाळ्ळ्यात: उपास, मागणे आनी दान. जायते फावटी आमी करूंक विसरता. मागण्यांत आमी जिवया. जेजू 40 दीस 40 राती मागण्यांत रावलो भाव भयणीनो. आपूण ह्या मागण्यांत आसतना आपूण बापाक विस्वाशी तो रावलो. बापाची आज्ञा ताणें पाळली. जिवितान आमकां अडचणी येतात तेन्ना, जिवितान आमी पातकान पडटा तेन्ना, जिवितान आमी वायट नदर आमची येता तेन्ना मागण्याचो दिरादीक आदार आमी घेवया. जो मनीस मागण्यांत जियेता ताचे सोशिलो देंवचार पयस वेता. जो मनीस मागण्यांत आपलें जिवी सारता ताळणेक फुडो करूंक ताका धीर आनी बोड मेवता. दुसरे सुवातेर आमचे जिवितान आमकां उपास करूंक ह्या 40 दिसांनी आमकां आव्हान. जायते फावटी बरें आमकां दिसता, रूच आमकां येता. आमकां जायते फावटी बऱ्यो वस्तू भायर वचून खावंक दिसतात. जावं ते आमी हॉटेलान वचून भाजी पाव खाता, जावं ते आमी आनीक दुसरे कडेन वचून आमी कोको कोला पियेता, जावं हे दुसरे आमचे वस्तू आमी पियेता. जायते फावटी आमच्याच घरांनी आमकां बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करूंक आमकां दिसतात. जाता तितले आमी उपास करूंक वावरुया. Let us deny ourselves the things which give us comfort. जायते फावटी आमकां बऱ्यो वस्तू आमकां बरे सोयेक मेळटात, आमच्याच कम्फर्ट झोनान रावंक. असले वेळार उपासाचें मन आमी घेवया. तुर्की, सिरिया हांगासर कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी किरीत भाशेन हे आमचे उपास भेटोवया. आनी तिसरी वस्त आमचें दान आमी करुया. आमी भाव भयणीनो जायते फावटी दुसऱ्याक दिवंक आमकां उणें करून दुसऱ्याक दिवंक आमकां आवगड जाता. आमकां चिमटो काडूंक जायते फावटी आमकां दूख लागता. आयच्या दिसाक आमी प्रयत्न करुया. जेजू जर ताळणेंत आपूण देव जावन ताळणेंत ताका देंवचारान नाडलो, तरी पुत्यान आपूण देवाक विस्वाशी रावलो, बापाक विस्वाशी रावलो. आमी विस्वाशी रावया. ओदीक मागण्यांत आमी आमचें जिवीत गोड करुया. ओदीक भावा भयणीनो आमच्या उपासा वरवीं देवाक लागीं सरुया. आनी दान आमच्या गरजेवंत भावा भयणांक आमी दिवंक वावरुया. हीच कृपा आयच्या दिसाक आनी ह्या 40 दिसांचे यात्रेंत आमकां मेळूं म्हूण त्याच देवाक मुखार घालून आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी आमचो बावार्द उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, सर्गार आनी प्रितुमीचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समावलो, आंकवार मरयतान सलमलो, पोस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, सर्गात चडलो, सर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसलो, तुयें जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकेंचें भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भाऊ भयणी, आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमचे यात्रेन पवित्र रित्वेच्या एकचारांत रावून सहभागिलीपणान आमचे मिसांव जियोया. देवाच्या उतरांतल्यान हो विशय नियाळ्ळ्या उपरांत आमची मागणी किरीत भाशेन त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. सर्वेस्पर आपूण तांचे मुखार रावन दिसाचो कुपाच्या एका खांब्या वरवीं तांकां वाट दाखयतालो आनी रातचो तांकां उजवाड दिवच्याक उज्याच्या खांब्या वरवीं तांकां चलयतालो. आमच्या पाप सायबान, गवली बापान आनी दोन प्रांताच्या याज्ञिकांनी आनी मोतव्याशांनी सोमेस्त क्रिस्ती परचेक प्राचीत काळांत देव कृपा उक्ती जावंक सेवा धर्मीक कार्यावळी मांडून हाडूंक तांणी वावरूंक देवा लागीं मागुया.
आमचे मागणे आयकून घे बापा. हांव तुका दिता ती सोमूत तुजे शोकते परस व्हड न्हय आनी तुज्यान ती पाळूंक जाता. सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्मां मदें एकवट हाडूंक, समाजीक वायटाचेर झुजूंक आनी पर्यावरण आनी सृश्टी राखूंक आनी सांबाळूंक तांणी वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जेजू क्रिस्ताचो बलवंत सैनीक जा आनी तुका येता त्या कश्टांक धिरान फुडो कर. डबल ट्रॅकिंग, मादेई न्हय, कोळसो आनी असल्या तरेच्या सोबार वायटाचेर आमी झुजता. ह्या झुजांत आमी जैतिवंत जावंक, बऱ्या मनाच्या मनशांनी फुडाकार घेवंक आनी गोंयचो फुडार सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. पूण आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार तावनूच आमच्या सोडवणाराक सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी आशेवन रावता. ह्या धर्मप्रांतीक चलपाचे यात्रे वरवीं आमकां देवाची कृपा मेळूंक आनी आमी आमचे यात्रेंत पवित्रित्वेच्या एकचारांत रावून सहभागिलीपणान आमचे मिसांव जेवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे. काकलूत सरा बापा, तूं पातकांचो न्हय पूण पातक्यांचो मोग करताय. आमच्या मागण्यांक कान दी आनी खरें प्राचीत करून तुज्या तांय परतूंक आमकां तुजें बोड दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मेटोने वेला गीत घेऊया. C1 पेज 28. C1. म्हज्या भाव भयणी, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देव बापाक पांता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांतल्यानी मोहिमेक आमच्या नात्या पयस वेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून भोव पवित्र देवा आमच्या दोयार बापा, एकाच मनशा वरवीं संवसारांत पातोक भितोस चले आनी पातका वरवीं मरण, तर आनीक एका मनशा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सासणाचें जिवीत आनी तुजी पवित्रताय सुबामपणान आमकां परतून मेळटात. ह्या तुज्या फुंक्याच्या देण्या खातीर हें दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ह्या प्राचीत काळार पातकांतली आनी पातकाचे कास्तींतली सुटोवन तुज्या जिवितान आनी पवित्रतायेन आमी नवीं मनशां जावं म्हूण मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारसां उबारूया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदारान सासणाचे देवा, सूर काळी आनी सोता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची भूक आनी तान भागयनासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भोगती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्या सोरपाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचे आमटे पयस करूंक आमकां शिकयले. अशें पास्कांचो गूट फावो त्या मनान समरभूत ह्याच पास्कांत आनंदान आनी सासणाक वांटो घेवंक पावतल्या देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही मुशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक वराची हें रोगत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोरगो तुया, तुज्या कुसानी पुनर्जीवनपणा पुर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवोदारा आमची सोडवो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. नो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां चेंपूर चुरीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्येंदर दुतान सूर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सर्वंदोद आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी खोशी आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां
सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवाद दय करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या आसता. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन दांगमळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राचूच चलयता आयज सासनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या आमचे दरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटा. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. काकलुत्सरा देवा आदाव बापाची पातकां भुरगीं आमी पातकी भुरगीं आमी पूण तुज्या पुताच्या प्राचिताच्या आनी कोश्टा मरणा वरवीं ताचे बरोबर आमी पातकाक मेल्या. ही दोनूय स्वता उडकून हो प्राचीत काळ तुजे कृपेन आमी सुरू केला आनी आज ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतला. ह्या सर्गीच्या उंड्याच्या बोडान जेजून दाखयल्ली दडवणीची आनी प्राचिताची वाट तिरायेन धरूंक आनी हे परी पातकाक आमचे वयर राज चलोवंक दिना जावं भोगोत तुजी पवित्र जाल्ली भुरगीं कशीं जिवंक आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. अशें बसूया. गेल्या आयताराक कलेक्शन जालां 29,209 रुपया. दाबोली कॉपेलांत 1,117 रुपया. सगळे मेळून 30,326 रुपया. 4 तारखेर सोनवारा दिसा ह्या सोनवाराक येता त्या सोनवाराक आमचे इगोर्जेन नायट विजील आसतलें. हें विजील किरीत भाशेन क्रुसेडर्स फॉर जिजस एंड मॅरी हे आमचे भाव करतलेत. किरीत भाशेन 9 वरां सांजेची ते सकाळीं 5 वरां आयताराचे आमी हे नायट विजील करतले. म्हणटकूच सकाळचे 6:30 वरांचे मीस येता ते आयताराक आसचे ना पूण सकाळचे 5 वरांचेर हे मीस जातले. नायट विजील जे करतात तांचे बरोबर हे मीस जातली सबरोबणी. फुडल्या आयताराक तशेंच आमच्या इगोर्जेन कॅटिकेझम एन्युअल डे आमच्या भुरग्यांनी जी दोतोन शिकल्यात ती आपलो एक धाकटुसो कार्यक्रम करतल्यात. पयलीं तांचे मीस आसतलें 9:30 वरांचेर. मीस सोंपल्या उपरांत आमचे फिरगोर्जेंतूच तांचे किरीत भाशेन हो कार्यक्रम जातलो. येता त्या आयताराक पयले मीस 5 वरांचेर जशें सांगलां ते परी नायट विजील करतात ते आमचे भाव आपूण किरीत भाशेन ही मांडावळ करतले. दुसरे मीस 8 वरांचेर सेंट बार्थोलोमेव होली क्रॉस सेंट मॅरीज समुदाय ग्रीन व्हॅली सेंट इग्नेशियस समुदाय एलेगांसा ही आमची भावां भयणां मांडावळ सांबाळटलीं. तिसरे मीस दोतोनीच्या भुरग्यांचे मीस आनी मिसा उपरांत तांचो कार्यक्रम. पवित्र संस्काराची बजवण बुधवारा दिसा 7 वाजता सांजेची आनी शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता. आयताराचे सदांचे परी सोनवारा दिसाक मीस 6 वाजता आमचे इगोर्जेन आनी कॉपेलांत 6:30 वाजता. 3 तारखेर फेब्रुवारीचे शुक्रार पडटा म्हणटा सकाळचे मीस 7 वाजता. सांजे कुर्साची वाट 5:30 वाजता आनी उपरांत मिसाची मांडावळ. त्या दिसाक मिसाची मांडावळ आनी कुर्साची वाट करूंक सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी समुदाय इग्रेजा. आयचे दिसाक किरीत भाशेन आमच्या भावा भयण्यांनी सकाळीं फुडें उठून 5 वाजता आमकां किरीत भाशेन आदार केला. जावं ती फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफास एंड हेर आमची दुसरी भावा भयणां आमचे बरोबर ही यात्रा चल्ल्या. आमी हांगातान वयर वॉटर टँक थंयसर चलून मागीर चिकाली हॉस्पिटल थंयसर आमी कुर्साची वाट करीत आमी पालोटी थंयसर करून रेजिना मदीं करून आमी देंवल्या. किरीत भाशेन तुमचे आमी आभार आठयता. तुमकां दिनवासता हे यात्रेन तुमी भाग घेतले. बरे तरेन मागण्याचें वातावरण तेस आनी कुर्साची वाट करून तुमी यात्रा केली. देखून देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं आनी जाणीं मांडावळ ही सांबाळली तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. SFX म्युजीक स्कूल 6 तारखेर मार्चाचे तान सुरू करतले. 5 मार्चाची मिटींग आसतली. रेजिस्टर केल्या त्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापांक सांजेच्या 5 वाजता. सांगला ते भाशेन कॅटिकिझम डे 9:30 वरांचेर मीस जातले येता त्या आयताराक आनी उपरांत तांचो कल्चरल प्रोग्राम आनी डिस्ट्रिब्युशन ऑफ सर्टिफिकेट. समुदायाचे जमाती हे भाशेन 27 तारखे फेब्रुवारीचे सेंट जोझफ समुदाय कॉपेलबाट बातीस कुलासो हाच्या घरांत 5 वाजता. उबी रावया. आतां 8 वरांचेर मीस आसचें ना. दुसरें मीस जातलें 9:30 वरांचेर. सर्वीस पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. F21 पेज 95 F21.